कुठून देणार सर किसको क्या दिया उन्होंने? Take it from them, no? Okay. They have just submitted, we have not even studied. अच्छा थँक यू हमें नाम दे रखे थे पटला नहीं उन्होंने पापा नमस्कार. नमस्कार. आयज आमी जे दिल्ली सुप्रीम कोर्टाचे लॉयर्स आमचो एडवोकेट प्रताप भानू प्रताप आनी दुसरो एडवोकेट महमूद प्रचार तेमी जी चळवळ सुरू केल्या दिल्लींत EVM हटाओ देश बचाओ इन देया सपोर्ट आयज आमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताका एक मेमोरंडम धाडला थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. आतां हे EVMाचेर जायत्या लोकांचो दुबाव आसा, विश्वास ना. फॉर एग्जाम्पल फाटीं थोडे दीस राजस्थानाक एक इलेक्शन जालें तेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाल्या उपरांत क्लोजींग पोलिंग एजंटान एग्जाम्पल 100 वोट जाले म्हूण सायन मारली आनी क्लोज केलें. पूण जेन्ना कावंटींग केलें त्या दिसाक पार्टी ए 50 वोट्स, पार्टी बी 40, पार्टी सी 20 आनी पार्टी डी 10 म्हणजे 100 वोट जालो तितून 120 कावंटींग जालें. आनी हाचेर सुप्रीम कोर्टाचो एक लॉयर सुप्रीम कोर्टान थंय गेलो आनी इलेक्शन कमिशनराचेर थिंगाय कंप्लेन केलें पूण ताचेर कांयच हें जायना. हेजेर तेजेर कांय ते एक्शन घेयना. हाका लागून जायते पब्लिकाक ताचेर विश्वास ना, दुबाव आसा. ताका लागून ही चळवळ सुरू जाल्या आनी आमी आमचे एडवोकेट सुप्रीम कोर्टाचे एडवोकेट प्रताप प्रचार आनी महमूद प्रचार आनी भानू प्रसाद तांकां सांगूंक सोदता यू आर नॉट अलोन, गोवा इज ऑल्सो विथ यू. आनी हाचेर आतां आमचे बाब एंटनी आनी फुडले स्पिकर सांगता. नाव सांगता मातशें जाल्यार. म्हजें नांव जॅक मास्कर. हांव एंथनी डिसिल्वा. बेसिकली आय एम ऑल्सो एक कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया. ज्या मनशाक ज्याक बाबान म्हणला तशें दुबाव आहा, म्हाकाय दुबाव लागता. म्हाका दुबाव लागता एज अ एज्युकेटेड पर्सन. थोडे म्हाका लिटरसी म्हणनाका ते अबाव लिटरसी लेवल आसून म्हाका एक दुबाव मागता. जे सिक्वन्स बी आसा हे EVMाचे, फॉर एग्जाम्पल बॅलेट कंट्रोल बॅलेट बॉक्स, मागीर तुजे VVPAT आनी मागीर कंट्रोल युनीट आसा. बॅलेट युनीट, VVPAT आनी कंट्रोल युनीट हे सिक्वन्स म्हाका दुबाव लागता. द कंट्रोल युनीट शूड हॅव बीन बिटवीन द बॅलेट युनीट एंड द VVPAT. पूण हिंगा जाता कितें, VVPAT मध्ये आहा द नॉन थिंकिंग डिवायस इज इन द मिडल and thinking device is in the last, which is the brain. So there could be manipulation being done because of this reason also sequence. हो म्हाजो व्हडलो दुबाव आसा. So that is one the correction. But आमी कितें म्हणटा, it is general perception. आख्या संवसाराक the people who have invented and designed this machine, they don't want to have elections on electronic machine. Why India continues to do? So that has to stop. And it is earlier the better. हांव शेख हसन मनसूर. ही जी चळवळ जी चालू केल्या दिल्लीचे जे एडवोकेट्स आशिल्ले आमचे महमूद प्रचार, भानू प्रताप आनी तांचे वांगडी जे हजारांनी सुप्रीम कोर्टाचे एडवोकेट्स तांणी एक चळवळ चालू केल्या दिल्ली. आतां ती आमी गोंयान आमी ताका एक सपोर्ट करपा खातीर आमी एकट्यान जाल्यात. आनी खुबशी आमी एक सिग्नेचर कॅम्पेन म्हणून आमी एक बारीकसो एक मुवमेंट आतां स्टार्ट केला. तो आतां फर्स्ट फेज आमगे जालो आनी ते आमी आतां प्रेसिडेंटाक आमी सबमीट करपाक हांगा दिवपा आयिल्ले. आनी हाजी मागीर आमची दुसरो जो स्टेप आसा अवेरनेस. आनी जे इव्हिंग मशीन्स
EVM मशीन्स कशे ऑपरेट जातात तातूंत कितें कशें मॅनिपुलेशन ते करतात तेजो डॅमो दिवपा खातीर आमी एक 2 मिटिंगी हांगा गोंयान आमी ऑर्गनायज करतात 2 तारखेक एक सावथ गोवान आनी एक नॉर्थ गोवान त्या खातीर आमचे जे दिल्लीचे जे टीम आसा ते येतले आनी ते डॅमो दितले आनी ही चळवळ जी आसा EVM बंद जायसर आमी चालूच दवरतले आनी जे पर्यंत हे बॅलेट पेपराचें इलेक्शन जायना आमी चळवळ चालूच दवरतले. शेख हसन मंसूर. एंटनी डिसिल्वा सांगले मरे परत सांग. हांव जॉन नाजारेथ. पळय कितें आहा, हांव एक सिटीजन हे देशाचो आनी म्हाका हक आहा वोटींग करपाक. तर म्हाजो वोट हांव कास्ट करता हे बॅलेटींग युनीट आनी EVM प्रोसेस आहा पळय तेजेर. तर म्हाका पुराय विश्वास ना हांव वोट करता तो वोट हांवें दिला त्याच मनशाक पडटा जाल्यार म्हाका प्रूफ जाय. आनी जे भाशेन मनसुरान सांगला ते भाशेन आख्ख्या संवसाराक सगळ्यांनी EVM पळय इवन इन्व्हेंट केल्ली तेणें लेगून EVMाचेर प्रॅक्टीस बंद केली आनी बॅलेट पेपराचेर इलेक्शनां स्टार्ट केल्या. तर आमकांच कित्याक EVMाचेर इलेक्शनां ताका लागून हो पळय आख्ख्या देशान हे आमचे भानू प्रताप सिंग आनीक महमूद प्रचा हे एडवोकेट्स बिसायड्स आनीक एक एडवोकेटान जे सुप्रीम कोर्टान पळय हें घातलां पेटिशन तांचेच हो अजेंडा आमी फुडें व्हरपाक आनी थ्रू आवट द कंट्री सगळीं इलेक्शनां बॅलेट पेपराचेरूच जावपाक. कित्याक आमकां आमी कळटा न्हू आमी कोणाक वोट करता तें ताचेर कळना. कित्याक तो ब्लॅक पळय आरसो आसता इट कॅन एक्ट जस्ट एज ए स्क्रीन. तूं कितें प्रेस केलो तो तुका डिस्प्ले जालो. फोरेन प्रिंट कितें जाता तें कळना आनी सगळे वोट कांय हें कावंट करिना. ताका लागून आख्ख्या देशाक हो दुबाव उत्पन्न जाला. कित्याक ह्यो पळय फाटीं 3 इलेक्शनां जाल्यात 4-5 स्टेटींनी. तो सगळ्याक अशे सर्वे जाल्ल्यो की एक रुलींग गोवोरमेंटाची पळय पार्टी आहा ती डिफीट जाता म्हण. पूण तरूय ते जिखले. एकूच सर्वेयान सांगलें की ते जिखता आनी ती हें जालें. ताका लागून हो दुबाव चड हें जाला इंटेन्सिफाय जाला. ताकाच लागून आमी डिमांड करता की EVM आहा ती आख्ख्या देशान बंद जावपाची आनी इलेक्शनां हे फुडें सगळीं बॅलेट पेपराचेर जावपाची. जॉन नाजारेथ. धरा हातान Thank you. कॉपी आसतले तेजे वेंद्र कॉपी आसतले. नवीन